गोंयांत सध्या विंगड घोटाळे उक्ताडार येत आसात। नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन फटवणूक, मनीस तस्करी सारकिल्ल्या गंभीर गुन्यांक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाला। राज्यांत बिगर गोंयकारांचें स्थलांतरण वाडपाक लागला तेन्ना फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी तशेंच वेवसायिकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां। टोपी घालपाचो एक ट्रेंड सुरू जाल्लो आहा। समीर आनी तेंचे एसोसिएशन सातत्य देता एक केस जाल्या म्हणून डायरेक्टली येवप आनी तांकां धरून व्हरप, बट ताका ट्रॅप कर म्हणजे तांकां क्रॅक करपाचो सरकारान जायते फावटी म्हणजे प्रयत्न केला, सरकार सहकार्य करीत आसा। हाज्याय फुडेंच आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे इन्सिडंट्स आज गोंयांत घडपाक लागला। गोंय जशें मायग्रन्सी वाडपाक लागल्या तशा पद्दतीन अशे इन्सिडंट चड वाडूंक लागल्या। काल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्युमन ट्राफिकिंगची केस क्रॅक केली आनी पयले फावटी गोंयांतल्या एका चलयेक फॉरेनाक नोकरी दिता म्हणून तांच्यांनी धरून व्हेल्ले आनी मस्कतच्यान त्या चलयेक आमी सोडून हाडली आनी 2 जाण जे आमी दलाल म्हणपाक काय हरकत ना की जे बिझनेस हो करताले ह्युमन ट्राफिकिंगचो, ताका अरेस्ट केले। हांवें सांगण्या फाटल्याचो उद्देश इतको आहा, ज्वेलरी बिझनेसांनी सेम आसा अशाच पद्दतीचे हे रॅकेट आसा, जे रॅकेट थंयसरल्या कर्नाटक, तमिळनाडू वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान पुलिसांक घेवन येता। ह्या ज्वेलरींतल्यान हांवें गोल्ड हाडून विकलां आनी तांच्यांनी ते परत दिवचे हे सांगपी आसा। ते आमी अलर्ट आसप, लोकांनी अलर्ट आसप, सगळ्या बिझनेसमॅनांनी अलर्ट आसप हें आयज गरजेचें आसा। कारण डे बाय डे अशा पद्दतीचे बिझनेस आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान ट्रॅक करता। ते आमी जर सतर्क रावले, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणत, लोक म्हणत, ह्या सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन जर रावले जाल्यारूच आमी अशा पद्दतीचे रॅकेट्स क्रॅक डावन करपाक शकतले। वेगवेगळी रॅकेट आसा, म्हणजे जशें आतां ते जॉब रॅकेट एक आयलां त्याच पद्दतीन हे ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेट आसा, गोल्ड रॅकेट आसा, ही वेगवेगळी रॅकेटां। बट ताच्या खातीर लोक सतर्क आसपाक जाय, लोक अवेर आसपाक जाय आनी लोकांनी अशा पद्दतीच्या कसल्याच रॅकेटांक भुलचे न्ही अशें म्हाका दिसता। लोकांनी मोदी सरकारान केल्ली उदरगत अणभवल्या म्हणटकीच महाराष्ट्रात परतून महायुतीचेच सरकार येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। महाराष्ट्रात प्रचार केले उपरांत थंयच्या लोकांचो तेंको पळोवन महायुतीचेच सरकार स्थापन जातले हे स्पष्ट दिसून येता अशें मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। पुराय महाराष्ट्रभर भोंवपाची संद म्हाका मेळ्ळी। ग्राउंड रियलिटी, कार्यकर्ते, लोक आनी प्रचार सभा ह्या सगळ्यांतर गेल्या उपरांत एक निश्चित सांगपाक शकता, येता तें सरकार महाराष्ट्रात महायुतीचें सरकार आसतलें। कारण लोकांनी डेव्हलपमेंट पळयला, लोकांचो विश्वास हो मोदीजीचेर, NDAचेर, महायुतीचेर आसा। कारण जे सांगता ते करता आनी फाटल्या 2-2.5 वर्सांक आमी म्हणटा तशें जे प्रॉमिसीस केल्ले ते फुलफील केल्ले अशें सरकार आसा। कितल्याय पद्दतीन जरी विरोधकांनी वेगवेगळे आव हाडले जाल्यार सुद्दां महायुतीचें सरकार 100% येतलें हें हांव 100% सांगपाक शकता। कितके विशय तुका सीट पर्टिक्युलरली सांगना, बट मेजॉरिटीन सीट येतले हें नक्की आहे। रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।